प्रितीच्या बाबडीनो आयज आमी इंतेसांव घेता रोमाल्दिना ऑलिवेरा ही आमची भयण संपल्यार म्हयन्याचो उगडास आमी कोत्ता तिका सर्गींचें सूख मागुया आनी तिच्या दुखेस कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय आंवडेवया. तेच परी आयज बड्डे आसात असेसिया लेमुश, हेली डिसोजा, लिदिया फेर्नांदीस आनी इथन डायस. तांचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद मागुया. आयज सायबणीच्यो बेट्टो आमच्या तालिगांव गांवांत ह्या वाड्यांनी ह्या कुटुंबान जातल्यो. वयताळे नाजरत लिमा, पाद्रीबाट दामेलीन फेर्नांदीस, दुर्गावाडी रिना फेर्नांदीस, व्हडलें बाट 3 मोनिका फेर्नांदीस, जिलाले मोरोड आंद्रे आनी सांतान फेर्नांदीस, माशदाले मोरोड सायमन फेर्नांदीस, नोमशेन टीना आनी मालुशा देसा, नागाळी मिलाग्रिना डिकोस्टा. सगल्यांचेर सायबणी मांयचे मजतीन विणोवणेन देवाचो सुबा आशिर्वाद मागुया. आनी आमी आयज व्हडा खुशालकायेन हे इगोर्जेंत एकठांवता कित्याक आमच्या मोगाच्या पादिकराचो जल्माचो दीस. 70 वर्सां सोंपोवन 71वें 71st वर्सांत तो भितर सरता. देवाक दिनवास इतलीं वर्सां ताणें जायतें बरेंपण शिंपडायलां. सगल्यांक पळयत आत्म्याची कृपा वांटून सगल्यांक देवाशी लागीं हाडल्यात. पादिकरा पासत मागुया आयज ह्या मिसांत देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागुया आनी आमी बऱ्यो शेवड्यो कश्यो ताचें उतर आयकूंक ताका विस्वास रावंक आमचेरूय कृपा आनी बेसांव मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, आमच्या पादवीकार फादर सुप्रियानाच्या वाडदिसा आमी कुशालकायेन ह्या मंदिरान एकठावल्या आनी एक वरोस ताका फावो जाला. तशेंच गेल्या वर्सांनी ह्या देवाच्या हिणांक ताणें इतल्या मोगान राखलां ह्या खातीर आयज आमी देवाक आर्गां दिता. दिनवाशी कालसान फादर सुप्रियानाक उपोट आत्मीक बेसावांनी तशेंच कुडीची बरी भलायकी ह्या मिसांत आमी देवा लागीं कोतकोतीन मागुया. भयणी भावंडो, बरे भाशेन ह्या दिनवासनीच्या समारंभांत वांटो घेवं. सगल्यांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया. भोव करून हे फुंक्या देणे, जिविताचे देणे बापान म्हाका फावो केलें आनी आमकां एक एकल्याक दिला. ताचो बरो उपयोग करूंक आनी आमचे जिविताचेच मोहिमेक एक समर्पण जावंक कोतकोत्यान हे मिसांत मागुया. जायते फावटी आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चिंतनांनी देवाचेर आनी आमच्या भाव भयणांचेर अपमान केल्ल्या खातीर नितळ काळजान हो दिनवासनेचो समारंभ जावंक
आमचे पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोपविदार देवाक आनी तुमकां भाव मेळिल्लो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यवन सुदान चंकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव मेळिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, म्हज्या पुण्या खातीर न्हय पूण तुजेच उतरावरत्या उदार कृपेन तुज्या ताळगांवच्या पवित्र सभेचेर तुवें म्हाका अधिकार दिलोय. म्हज्या मुण्यारपणाचे कायदे संपूर्णयेन पाडूंक आनी म्हजे जबाबदारी काल आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक जेजू बराबर म्हजे जिविताची चाल आनी सेवा तुजेच नांवाक मोहिमा हाडूंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, संवसारी जाणवाय गोरवान फुलयता, मोग बांदून हाडटा, आपूण कितेंय जाणा म्हूण समजता, तो फावो ते पोरी तें वळखना, पूण देवाचो मोग करता त्या मनशाक देव बरो वळखता. देखून आतां कुड्यान देवाक भेटयलेल्या खाणां विशीं उलोवन कुडो देव म्हटलोलो संवसारान नाच आनी एका भायर आनीक देव ना म्हूण आमी जाणो. कित्याक जोरूय जावं सर्गी जावं संवसारी देव म्हटलेले आसात आनी खरेंच तसले देव आनी दोनी जायते आसात. तरी आमकां एकूच देव आसा, बाप तो. ताचे तावन सगळें येता आनी आमी ताचे खातीर आसा.
आनी एकलो सोमी आसा जेजू क्रिस्त, हाचे वरवीं सगळें येता आनी ताचेच खातीर आमी आसा. पूण ही वळख सगळ्यांक ना. थोड्यांक असले कुड्या देवाची इतली संवय जाल्या की आयज लेगून भेटयलोलें खाण खरेंच ते एका कुड्या देवाक भेटयलोलें जाल्ले परी ती खातात आनी अशें ताचें अंतस्करण असोक देखून मेळ्ळें जाता. आनी जाचे खातीर क्रिस्त मेलो त्या तुज्या असोक भावाचो तुजे जाणवायेक लागून इबाड जातलो. हे परी भावा भयणीचेर आड पातक करून आनी ताचें असोक अंतस्करणांक धोको दिवन क्रिस्ताचेर आड तुमी पातक करतात. म्हणटोच जेवणाक लागून म्हजो भाव पातक करूंक पावला जाल्यार ह्या फुडें म्हज्या भावाक खोटी देख जावंक हांव केन्नाच मांस खावचो ना. देवाचें उतोरें. जाबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. परतून म्हणया, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखता. हांव केन्ना बसतां, हांव केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतान तुका तावी. हांव चलतां की आड पडलां तें तूं पळयताय. सगळे म्हज्यो कन्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगळीं तुजीं कर्तुत्वां अजापांची. ताचे खातीर तुका दिनवास. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. देवा, म्हजी चवकशी कर आनी म्हजें अंतस्करण पासून काड. म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें चिंतनां ओळखून घे. वांकड्या मार्गान हांव चलना म्हूण पळय आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. उद्गार. आमी एकामेकाचो मोग केला जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सोपून पावला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां म्हाका कान दितेल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात. तुमकां जळटात तांकां बरें करात. तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात. तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजो जुबो काडून घेयत ताका आंगोस्त्री व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी आनी तुजी वोस काडून व्हेल्यार ताचे कडल्यान ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सवें केलेलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सवें करात. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें. तर पातकी पुऱ्यान आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात की ना. आनी तुमकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार
तातूंत तुमचे पुणे कोसले. पातकी पुऱ्यान तशेंच करतात. जांचे लागचें परत घेतले म्हूण तुमी रावतात, तांकांच तुमी कितें उश्णें दितात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणे कोसलें. दिलां तितलेंय परत घेवचे मनान पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. तुमकां बरें कोत्तात तांकां बरें करात आनी परत घेवची आस धरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मोजरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात. तो अनुपकारां आनी वायटव्यांचेर सोरी तो सदांच कोवाळो. तुमचो बाप दोयाळ तशीच तुमी दोयाळ जाय. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी देव तुमकांय बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून आलोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलेलें माप तुमचे उंटयेंत पडटलें. कित्याक जे मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात तेच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, 2000व्या वर्साक पापसाहेब बाग्योन जुआंव पावल दुसरो आनी बाकीता म्हूण एके ओस्तोरेक बाग्योनपणाचो दर्जो दिलो. कॅननायझेशन जालें रोमा शारांत. जोझफीन मार्गरेट बाकिता 7 वर्सांची आसतना हें सुपुलें चेडूं आपल्या घरा भायर आसतना दोग दादले तिका किडनॅप करतात आनी अरेबीक भाशेन ताका बाकिता म्हूण नांव दवरतात. बाकिता म्हळ्यार द लकी वन इंग्लीश भाशेन. हे भुरग्याचें तें नांव नोकळो आसतात. सगळीं ताका सोदतात पूण ताका ते किडनॅप करतात, व्हरतात आनी विकतात. बाकिता फक्त 7 वर्सांची आसतलें. कोण तरी स्लेव ट्रेड आसलो आफ्रिकाचे डाफूर साधन सुदान वाठारांत. आनी भुरगें किडनॅप केलेलें भुरगें वाडटा आनी ते जाचे लागल्यान तेणें घेतलेलें ते ताका एका इटालियन बिझनेसमॅनाक विकतात आनी बाकिता इटालियाक पावता. थंय तें वाडटा. पूण दोनी ताचो जरूय ताणें ताका एक स्लेव कशें घेतलेलें ताका स्लेव कशें त्रातार करिना. तो बरो मनीस आसता आनी तो हे वस्तुरेक बाकिताक आदार दिता. ताणें कुशालकायेन आपलें जिवीत. बाकिता केन्ना केन्नाय आपल्या मनांत आपल्याचो किडनॅप केल्ल्यांक आनी स्लेव कशें 17 वर्सां गुपीत बोणकोण भोगलेलें बाकिता सदांच मागता कोणा पासून आपल्याक किडनॅप केलेल्या पासून. किडनॅप करून आपल्याक स्लेव कशें 17 वर्सां पुरान तरेतरेचो वावर करून आपल्याक धमकायतल्यांक आपल्याक त्रास दितल्या पासून. बाकिता आयज आपल्या मना काळजान बोणकोण भोगतल्यांची आस्कारीण स्लेवरी हाचो वाव चलतलो आनी स्लेव्स आसात तांची आस्कारीण. जोझफीन बाकिता
पवित्र सभाईक भाग्योत म्हूण पास जाता. कारण तिणें कितें केलें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा तें दुस्मानाचो तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात हें तिणें केलें आनी आमकां एक एकल्याक आज जेजू आपयता आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक. दुसरे सुवातेर तुमकां जळटात तांकां बरें करात. तिसरे सुवातेर तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात. आनी चवथे सुवातेर तुमकां वायट करतात तांचे पासून मागात. भावमडीनो जायते फावटी वी बिकम imprisoned in our own thoughts and thought process. आमकां अवघड जाता आमच्या दुस्मानाचो मोग करून. अवघड तें लव युअर एनिमीज म्हूण उतरांनी म्हणूंक सोंपें, पूण जेन्ना खरेंच कोण आमकां त्रास करता, कोण आमचो दुस्मान म्हूण असली वागणूक आमकां अणभवूंक मेळटा तेन्ना तांचो मोग करूंक अवघड. सेंट बाकीता हांणी केलें. आपल्याक किडनॅप करतल्यांक आपल्याचेर जुलूमशाही चलयतल्यांक ताणें मोग दिलो. आपल्याच्या दोनयांक पुऱ्यान ताणें विकून घेवन ताका इटालियाक व्हेल्लें. ताचो पुऱ्यान तिणें मोग केलो. दुस्मानाचो मोग करात. तुमकां जळटात तांचे पासून मागात. बरें करात जळटात तांकां. डू गूड टू दोज हू हेट यू. आयच्या समाजान अवघड आनीक एक जेजूची शिकवण आमकां तुमकां जळटात तांकां बरें करात. जायतो लोक आमकां जळटा. जायतो लोक जायते फावटी आमचेर शिराप घालता. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचेर शिराप घालता. जेजू आयज म्हणटा तुमकां जळटात तांकां बरें करात. तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात. बाकीतान हें केलें. शिराप तिचेर एके भाशेन पडिल्लो पूण तिणें भलतेंच केलें, आशिर्वाद दिलो. सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद. तुमकां वायट करतात तांचे पासून मागात. ही स्लेव ट्रेड सोंपूंक ते काळार मनशाक विकतालेत घेतालेत ते सोंपोवंक बाकीता मागीत रावली. तुमकां वायट करतात तांचे पासून मागात. काय बरी भाव भयणीनो आयज ही जेजूची उतरां आनी आमकां एक एकल्याक भू करून आयच्या 21व्या शेंकड्यांत एक आव्हान. जेन्ना देश देशाचेर झुजतात, पॉलिटिशियन एकामेकाचेर झुजतात, शेजारी शेजाऱ्यांचेर झुजतात, कुटुंबांत घोव बायलां आवय बापूय आनी भुरगीं असली भावनांनी चलतात. जायते फावटी शिराप घालप, वायट करप हें सगलें आमच्या जिवितांत घडटा. आज आमी घरा वयता आसतना ही जेजूची उतरां आमी आमच्या दिसा दिसपटे जिवितांत वेव्हारांत घालुया. काय बरो जेजू म्हणटा दयाळ जायात, रागीस न्हय, घात घेवपी न्हय, दयाळ जायात. नीत करपी जायनाका. जायते फावटी आमची संवय जाल्या आज नीत करपाक. आमी रोखडीच मारलें फॉर्मोण एकामेकाची. आनी जायते फावटी असले फॉर्मोणान आमी आमचें मन भरता. वी आर इन प्रिजन इन आवर थॉट्स, इन आवर थॉट प्रोसेस. आमी रोखडीच नीत करता एकामेकाची. आमी कोणाकूय गुन्यांवकारी करता. जायते फावटी कसलोच गुन्यांव नासतना गुन्यांवकारी करता. देखून जेजू आयज आमकां कांय बरी शिकवण दिता. आमी घरा भितरूच आमच्यांनी वाचूं येता आयचें शुभ वर्तमान. गॉस्पल ऑफ ल्यूक चॅप्टर 6 वर्सीस 27 to 38 धाकटुलो हो शुभ वर्तमानांतलो भाग आमचे दिसा दिसपटे जिविताक उपकारता तसो. देखून जेजू म्हणटा निमाणी उतरां
तुमी दितात तेच मापान तुमचे उंटयेन पडटले, कित्याक जे मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात तेच मापान तुमकांय मेळटलें. जितलें बरेपण आमी दुसऱ्यांक शिंपडायता, आमी बरेपणाचेर सिस्टर जोझफीन बाकिता हिचे भाशेन बरेपणाचे एजंट्स जाता, तितलेंच बरेपण बाबा भयणीनो देव भरपूर आमकां दितलो. बरेपण आमचे उंटयेन हेच संवसारांत हेच जिवितांत घालतलो आनी उपरांत स्वर्गार देवाची काकूत आनी दया आमी भोगूंक पावतले. अशें जावन हे मिसांत आज जेजू जो आमच्या आल्ताराचेर येतलो, ताणें आपल्या शिसांक आपल्या कान दितेल्यांक हो निरोप दिलो, ताचे कडल्यान आमकांय कृपा मागुया. भेटोवनय आमी गायन गावया. याज्ञीक उंडो समोर विदा C18 पान 30 आनी 6, C18 पेज 36. भयणी भावंडे, आमचें बलिदान सोरपत वेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनांत बापा, तुज्या इंडाक तूं राखताय आनी तूंच पोदवेन आनी मोगान चलयताय. ह्या काळार तुज्या इंडाची सेवा करूंक जेजूच्या याज्ञीकपणान तुवें दोयाळायेन म्हाका वांटो दिलाय. हे म्हज्या मुण्यारपणाचेर तुजी काकुतीची नदर घाल आनी गवळ्याक इंडाचें कालतेपण तशेंच इंडाक गवळ्याची जोटोन उणी जावंक दिनाका. तुजे पोरजेची आनी याज्ञिकांची काळजां हे भेटोवणी वरवीं तुज्या मोगाचे एकवटान तूंच सांबाळ म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. दोन वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपत वेदरा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आयज आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणी. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चळना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुजी थोर मोहिमाक वाखणटात. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी किर्तन गायता. Holy, holy, holy.
बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्यान शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, म्हजे रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोरोराचें रोगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजूची जिवंत जाला, जेजू नवें येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमां समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रिदमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, कार्दिनाल फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक, सिमेंताच्या आदारी गवण्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका पिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकोनी रुमाल दिना हिची काकूत को तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्रस्नाना वरवीं जेजू बराबती मेली तशीच ताचे बराबती पुनर्जिवंत जावन पुनर्जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मतान सर काडीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक. भयणी भावनो, जेजून शिकयलेले मागणे म्हणटाना भोव करून आमचे कोण दुस्मान आसात म्हूण आमी चिंता, कोण आमची रागर जातात, कोण आमचे शिराप घालतात, तांकां सदांच आशिर्वाद दिवंक तांचे पासत मागून जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली, रागांतली, दुस्मानकायेंतली आमकां वाटाय. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकांतांतली वाटाई सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोमतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक.
जिवन जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती. देवाची शैली संवसाराचे पाप कट्टदी. जेजूच्या जेवणांत आतां वांटून घेतिली आमी सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. D10 एकाच उंड्यान 50 आनी 2. D10 पेज 52. Glory to school, Amen.
प्रार्थुया. सौर पदवीधरान शासनाचे देवा, तूं सगळ्या सुगुणाचो ओरोम आनी सुपुर्णाय म्हाका तुजो यादनीक करून जेजूचें बलिदान तुका भेटूंक तुवें म्हाका ह्या फिरगुजींत फाटलीं 7 वर्सां इंदेणी फाव केलें देखून म्हज्या सगळ्या ताळगांवच्या भाव भयणां बरोबर कालते काळजान तुका दिन वाजता. हे बलिदाना वरवीं कोन्यांनी बरें तेंच करूं, शिकवणेन स्वतूच शिकोव आनी पुरी उतरान आनी कोन्नेन सगळ्या ताळगांवकारांक तुजे मोगाचे वाटेन तुजेशी पावूंक म्हाका फाव कर. ह्या मागता जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. भयणी भावन सगल्यांक तुमकां दिन वाजता आज तुमी वेळ काडून ह्या मिसा भेटींत वांटो घेवंक आनी म्हजे पासत मागूंक एकठांय जालें देखून. आमचें जिवीत एक समरमणीच, आवर लायफ इज अ सेलेब्रेशन. आनी तें म्हाका आवडटा तुमी सगळीं बाराबर आसता तेन्ना. आमी नो मॅन इज एन आयलंड, आमी जुंव न्हय, पूण सगळीं जेन्ना बाराबर आसात तेन्ना आनी तुमी म्हजी तेन्ना अदीक खुशालकाय भोगता. देखून सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना पातकुराक, फादर डॉमिनिकाक, डिकन शेल्डन, दोग पिलाचे ब्रादर येतात, आमचे सिस्टरी, आमचे PPC आनी सगळे पिरगुजीन भावतले जोमे तांकां म्हजे काळजा बरी दिनवास. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगा फाटलीं 7 वर्सां जायतें बरें हांवें अणभवलां आनी पात करून गेले तांचे बरोबर. आनी आतां फादर हेस्टन, फादर डॉमिनीक तांचे बरोबर एक समुदायीक जिवीत आमी जियेता. सगळे बरोबर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी सगळे आमी बरोबर एक फामील कशी तेच करून मागणी करून. आनी हें वातावरण आमकां तुमचे सेवेक आसूंक अदीक स्फूर्ती दिता. हेका लागून हांव दिन वाजता देवाक, भाग्योन मिंगेलीक, सायबीण मांयक आमचें हें यादनिकी जिवीत तीच अदीक फुलोवन आपल्या पुतासरची आमकां व्हरता. देखून तुमकां सगल्यांक आज चडांत चड देव बरी करूं. एक खेरीत दिनवास तुमकां एकल्याक राती 12 वरांचेर ब्रास बँड घेवन आयली वयर म्हज्या रुमाची आनी तरणाटी, तशेंच आमची भयण जेनिफर आनी दुसरी एकठांय जावन हें बँड घेवन आयली आनी सगळो आमचो रावपाचो वाठार संगितान भरलो. आय वॉज वेरी मच टच्ड बाय दियर वॉर्मथ एंड लव. तांकां राती सगळीं आयिल्ल्यांक वेलिंगटन ताचो पूत, आमची भयण पियेदा ताचो पूत आनी सगळीं हांगा आशिल्लीं, सेबास्टियान आनीक ताची धूव सिबल आनीक आमची राणी एंटनी सगळीं जीं कोण राती आयिल्लीं तांकां आमचे दिनवास. राती बेगीन न्हिदूंक गेल्लो 10 वरांचेर. आय वॉज ऑलरेडी ऑन बेड आनी खूब सारकी न्हीद पडली म्हाका. आनी कोण तरी फोर्सान कितलेच फावटी बेल मारीत रावली म्हज्या रुमाचेर. हांव चिंता कितें जालां, घुडेलाची चोयल्यार 12 जाले आनी मागीर फोगेटी बँड तांकां केरीत भाशेन आमचे दिनवास. तुमचो थँको, तुमचो बरें उतर आनीक तुमचो मोग आमकां स्फूर्ती दिता. देखून सगल्यांक देव बरें करूं. एक खात्रेन सांगता जे आज शुभ वर्तमान हांवें 12 इगोर्जांनी काम केलां. ही 12वी इगोर्ज जंय हांवें गवळीक वावर केला. पूण आज पुरान एकलो पुरान दुस्मान कोह ना. खंयचेय इगोर्जेंत हांव येता थंय कोणूच दुस्मान कसो म्हाका मेळूंक ना. 12 इगोर्जांनी ही 12वी आय हॅव नोबडी who will call me or whom I will call as my enemy. Nobody. म्हज्यान उक्ते मनान
खंयचे इगोर्जीन ते इगोर्जीन आमी काम केलां ते इगोर्जीन आज पर्यंत आतां 40 आनी 6 वर्सां जालीं हांव आगासाई आसलो पयली इगोर्ज आनी आगासाईचो लोक आज पर्यंत तांकां म्हजी ओळख आहा आज पर्यंत ती म्हाका नांवान वळखतात आज पर्यंत हांव तांचो कूर आसलो पादकूर आसलो तांकां याद आसा 46 years have passed but still they have and I have fond memories of my first parish St. Lawrence Parish आगासाई भणी भावनो हें देवाचें देणें म्हजेंनूय आमी अशें करीत वयता आनी तुमचे कडल्यान ह्या तालिगांवचे भाव भयणां कडल्यान जायतें उदारपण आनी उदीक तुमचो विश्वास खात्रेन सांगता कोण एकली बायल आयली 2 लाखांची चॅक घेवन आयली आनीक म्हाका म्हणूंक लागली फादर जायतें बरोय थिंगा तुका बापूड तें आजून आसा ती हांवें बापूडूंक ना ते हांवें सेंट विन्संट द पॉल ताचेर घालूंक येवजिल्यात 2 लाखांची चॅक आनी एक एकलो भाव आयलो नव्यानाच्या दिसांनी ही आतांची खबर नव्यानाच्या दिसांनी सायबिणमाचे 1 लाखाची चॅक घेवन आयलो आनी म्हज्या लागीं दिली आनी म्हणूंक लागलो तुका जाय तें कर फादर तुजें कोणाचें नांव घालूंक जाय तुका उजार कर हांवें फाब्रिकाचे बँकांत एकावंटार घातले आनीक एकली बायल आयली आनी म्हणूंक लागली फादर हे पळय 20,000 पणजेची ती 2 लाखांची चॅक घेवन येयली ती शिवोलेची पणजेची एक बायल आयली 20,000ची चॅक घेवन तुका जाय तें बरोय फादर हे तुका हांवें ते फाब्रिकाचे एकावंटार घाल्यात आज तिचे चेडवाचो बर्थडे हांवें म्हणलें थँक्यू आयची तारीख आहा थिंगा ते फाब्रिकाचे एकावंटार घाल्यात आनीक एक चॅक आसा म्हजे गोंयांत कांय ना ताजेर एमावंट ना कोणाक तें ना सायनूच आहा फादर तुका जाय तें काड तुका जाय ते भशेन वापूर बाबुडीनो हें तुमचें उदारपण आनी हे उदारपणा पासून आनीक म्हजेर विश्वास तुमी दवरलेल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं असलें व्हडलें देणें ना एका यादनिकाचेर तुमचो विश्वास आनी हें तुमी खात्रीन दाखयलां बू करून हे वर्सा कितलोसो तुमचो आदार हांव सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी जेन्ना हांव घरांतलो भायर सरतलो वावर केला तो आनी कसले कसले एकावंट आसात ताची सगळी बारीक माहिती तुमकां मेळटली तुमच्या घराघरांनी आळगांवच्या पोरजोळांतल्यान ती येतली पयशे आसात ते आनी पयशे सगळो वावर करून मोडल्यात ताची माहिती सगल्यांक तुमकां तुमच्या उदारपणा पासत चडांत चड देव बरें करूं फाल्यां शुक्रार आमी सदां भाशेन 6:30 वरांचेर सांजे मीस आनीक सायलंट एडोरेशन आसतलें आमी तातूंत वांटो घेवया आज फाल्यां तशें नोमशीत मीस आसतलें नोमशीत मीस सांजे 6 वाजता एक आमचो यादनीक भाव मडगांवां सोंपला फादर रुजारीन म्हणलेलो कुट्टोरीचो कुट्टोरी गांवचो हो यादनीक म्हजे बरोबर आसलो जो हांव येता तो येतालो ताळगांव मातशें पावंक ना कित्याक तेजी पिराय ही वॉज 102 म्हजे बरोबर तो आसा चिकाली म्हजे बरोबर आसा सुराले म्हजे बरोबर आसा राय येवन रावतालो म्हजेशी रावतालो आनी आपूण मीस म्हणूंक सोदतालो जाणटो जाल्यार आपल्याक उबो दवर नाका म्हणटालो ताचे खूब यादी म्हज्या मना काळजान खूब हांसोवपी दुसऱ्यांक लांब दीक यादनीकपणाची पिराय हे भावाक कुट्टोरींचो तो फादर रुजारीन मिनेजीस आपलो पूत कसो लिखतालो म्हाका आनी जेवणाच्या मेजार बसून आसतना केन्नाय म्हणटालो आरे इल्लेशें कितें तीख घेता मरे हांव आनी हांव ताचे पासत जेवणा आदीं ताका दवरतालो तूं राव म्हणटा तितले दीस हांव रावतलो अशें म्हणटालो सर्गींच्या बापान ताका शांती आनी विसव दिवचो ही आमची मागणी आनीक एक फावट तुमकां सगल्यांक
देव बरें करून. सोनवार आयतार फादर बेर्नादीन आमचो गांवचो भाव व्हडल्या पाट्यांतलो आमच्या गांवांत येता आपल्या फिरगोजकारांक घेवन. ते इगोज बांदतात. एक थंय कांय ना, एक मातयेचें कोपेल आसा तें मोडून तें कोपेल आसा तें इगोज बांदतात. तो करून वयतलो तो, आपल्याक रावचो ना थंय. सालेजियन पाद्री तो. पूण तो ताका आमचो तेंको आमी दिवया आनी ताची वावर हें ताचें सोंपोन शार्ती पावोवंक केन्ना तरी आमी थंय पावतलीं. कुडाल वाठारांत तो आसा. हांवें ताका सांगलां तुजी इगोर जाता तेन्ना आमी तुजे इगोर्जेच्या इनॉग्रेशनाक येतल्या. क्रिस्त रायाक भेटयलेली ही इगोर्ज. प्रितीच्या बाबणेन आमच्या सुवया प्रमाणे आमी सगलीं आतां मिसाचो आशिर्वाद जातोच कॉरिडोरान एकटवया. फादर केक कातरलो आमी गीत गावया, ताका विश करुया, ताच्या सांगाता थोडो वेळ सारुया. आयज उगोत जालो देखून आयज तेस आसचो ना अशें समजून घेवचें. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन एकामेकाक बोगसूंक आनी एकामेका कडल्यान बोगसणे मागूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. F22. तुजो धर्म पोरगोटणार कोर पान 9 आनी 6. F22 पेज 96.
करीन सगळ्यांच्या नांवान फादराक ल्हानसो करीन. थँक्यू चाव पाणी घेयात. म्हणे भावनो आमचो वाडदीस येता तेन्ना आनीक एक वरस फाव जालें म्हणून आमी देवाक दिन वाचता. फादीकाराचो वाडदीस येता तेन्ना एकूच वरस जायना तें, कारण हजारांनी लोकांक एक एक वरस आनीक एक वरस देवाचे वाटेन आमकां फावो जालें म्हणून आमी हजार पावटी देवाक दिन वाचता. सगळें बरें नेटान चलता तेन्ना काळ कसो वेता तो आमकां समजना. पूण आयज आमचे बाग 7वे पावटी आमी फादराचो वाडदीस आमचे मदें आमी समोर उमता. ह्या खातीर देवाक आमी दिन वाचता. कितलें आमकां फावो जालें फादरा वरवीं देवान फावो केलें आमकां हांवें सांगपाक गेल्यार तसो वेळ जातलो. तर हांव सांगना, कारण तुमीच आज पयलें 7:30 मिसाक हांव आसता, सदांच आसता. म्हूण आयज कितलो लोक येयलो, इगोज बोल्ली सामकी एक फेस्त कशें जालें, फेस्ताचो दीस जालो. त्या भायर राती कांय जाण हांगा येवन फादराक सरनात केलें, सरनेट आदिवासी पद्दतीन. शबास की तांकां. एक सांगचें दिसलें न्ही, आमकां जाता तशें फादराक केन्ना भलायकीचें वयर सकल जाता न्ही, केन्ना ताळो पडटा, केन्ना मातसो म्हणटा जिवाक तितलें बरें दिसना, म्हूण तो कांय थांबना आनी कांय बोन धरिना. कारण तो देवाचे सेवेक आसा, आमचे सेवेक आसा आनी सगळें देवाचेर सोडटा. तरी आमकां एकदम बरी देख फादर दिता. भलायकीचेर आमी चड चिंतल्यार तीच भलायकी आमकां सतायता. तर आयज फादराच्या साबार वर्गणा खातीर देवाक दिन वाचून आयज मारयेचे भोव पवित्र नांवाची परब तिका उलो मारून सामिगेलाक मागून सदांच फादराक देवाचें बेसांव आनी पवित्र आत्मो ताचें सगळें आसा म्हणून हांव मागतां. तर तुका चड देव बरें करूं फादर, तुवें इतलें केल्ल्या खातीर आनी सदांच तूं आमचे काळजान आसतलो.